पब्लिश करता आणि हांवें स्पश्टपणान 24 तारखेक दनपारां सांगिल्लें की ते ह्या विशीं पब्लिश करता आसतना स्टडी करा आनी मागीर पब्लिश करा. कारण त्या दिसा गोवन वार्ताचेर एक न्यूज आयिल्ली, ती न्यूज म्हाका अर्दवट अशी दिसली आणि त्या खातीर स्पश्टीकरण करता आसतना सुद्दां हांवें सांगलां हांव हेचेर डिटेल स्पश्टीकरण करता आणि तुम्ही त्याचेर बरें वाचा, एक्झॅक्ट गोष्टी समजून घ्या आणि मागीर लोकां पर्यंत ती न्यूज पावया. पूण कालच्यान हेडलायन दिल्या, हेराल्ड आसूं, नवप्रभा आसूं, बाकीचे पेपर आसूं, आनी तो गेट शॉक टू मी एंड माय चीफ इंजिनियर ऑल्सो. त्याशिवाय आमच्या सरकारांतले बाकीच्या जे मंत्री आसात, आमदार आसात, तांकांय शॉक. म्हणून अशें जावचें न्हय अशें म्हाका दिसता. हो पयलो प्रश्न. टायम ऑफ द डे ही जी स्कीम आसा ही खूब जुनी स्कीम आनी म्हाका दिसता आज जवळ जवळ 7 वर्सां जाली ही स्कीम गोंयांतूच न्हय तर डिफरंट राज्यांनी चालू आसा. ते डिटेल मागीर तुमकां चीफ इंजिनियर जाय जाल्यार सांगतलो. ते डिटेल तुका जाय जाल्यार सांगतलो मागीर चीफ इंजिनियर आमकां म्हजें हें जातकीर. हे स्किमींतल्यान खूब जाणांक फायदोय आसा आनी काही जे लोक आसा तांकां खूब फायदो आसा. आनी ही स्कीम जी गोंयांत लागल्या ती 7 वर्सां ती LT ती हाका खातीर न्हय, ती HT म्हणजे सर्वसामान्य मनीस ह्या स्किमीत येत ना. ही पयली गोष्ट. आता जे 1 ऑक्टोबर नंतर आमचे जे रेट्स जाल्ल्या ते अशें आसा. 0 to 100 युनिट्स ₹1.90 आशिल्ले ते फक्त आमी 5 पैसे वाडयल्या आनी 1.95 केल्या. ह्यातून सगळो गरीब लोक येता. 2.6% वाडल्या. LT उलयता LTच्यान हांव LTच्यान उलयता. सर्वसामान्य मनीस LT जाता. ST जे कितें आसा ते STचे मागीर तुमी विचारा जाय जाल्यार 101 ते 200 युनिट आसा ताका रेट आसा आमचो 2.80 तो जाला ₹2.90. ती वाडल्या 3.6%. पयलो स्लॅब जो आसा 2.6% वाडला. दुसरो स्लॅब आसा तो 3.6% वाडला. आणि त्यानंतर 200 ते 300 201 ते 300 युनिट 3.95 3.7 to 3.90 201 ते 300 3.7 आशिल्लो 3.90 जाला म्हणजे 5% वाडल्या. 301 ते 400 युनिट ज्या कडेन मध्यमवर्गीय येता थंय 4.9 ते 5.15 ह्यातून 5% वाडल्या. आणि ज्या कडेन एबोव 400 दोज हू कॅन एफोर्ड इट 5.8 तांकां 6.2 6.9% वाडल्या. आता म्हाका सांगा 20% ह्यातून खंय येयले? हो पयलो प्रश्न. नंबर 2 आता जे कितें आसा ते LTचे टायम ऑफ द डे ह्या हेचेर वता आसतना STक सुद्दां आमी भरीव योगदान तांकां दिल्लें आसा. तांकां जें दिल्लें पयलीं जे 100% आशिल्लें तें आतां 80% जाला. टायम ऑफ द डे जे 120-30% आशिल्ले ते 120% जाला. आणि जे 120 आशिल्ले ते 100% जाला. आणि जे सोलर आसा ते 80% जाला. म्हणजे आता ह्यातूच सुद्दां आमी अजून वाडोवना. आता सगळ्यात प्रश्न येतो तो स्मार्ट मिटर. इतली स्मार्ट मिटर आमी स्टार्ट करता डिसेंबराच्या. ताका 3 वर्सांचो हें आसा पिरियड. 3 वर्सां दुसरें सरकार जेन्ना येतलें तेन्ना तेचेर डिसिजन घेवपाचें. सो हे सगळे जी आज न्यूज आयले पळय म्हाका दिसता
खंय तरी उदक उरता अशें दिसता म्हाका. आतां आज सकाळी थंय बसलो, तांकां काम ना धंदो ना, आमी डिसेंबराच्यान चालू करता. वी रिक्वायर्ड 3, आमी एजन्सीक जें काम दिलां ताका 2.5 वर्सां दिल्या. सो 6 म्हयने तरी एक्सटेंशन घेवया आमी. 6 म्हयने जर एक्सटेंशन घेतलें जाल्यार 3 वर्सां जाता. लक्षांत हाडा घेता. आनी 3 वर्सांत एकी मुखार जातलें हें आज तूं सांगूंक शकना. हो पयलो प्रश्न. आमी सगळे ते एज पर रुल्स केला, पूण हे रुल्स करता आसतना सुद्दां आमी ज्यो गोश्टी कितें लोकां मुखार दवरतात त्यो सारक्यो आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी त्या हेतूंतल्यान दिला. आनी टायम ऑफ द डे हे आज चालू ना. हे पयलीं पसून दिल्ली चालू आशिल्लें, तांकां खबर ना आपाव कितें काँग्रेसवाल्याचे हातूंत चालू आसा तें काँग्रेसवाल्यांक खबर ना. कितें हांगाच ते आंदोलन करता, थंय वचून आंदोलन करा म्हूण सांगा. कितें कित्याक कितें येवप, कित्याक कितें घेवप, स्टडी करप नासतना हांवें तांकां पयरूच सांगलां मातशें स्टडी करा आनी म्हजे विशीं कितें उलयतना विचार विनिमय करा म्हणून. म्हजे सब्जेक्ट हांवें याद आसतलें 8 दिसां पयलीं सांगलां, म्हजेर कितें उलयल्यार जाता पूण मातशें स्टडी करा. कारण आमी स्टडी केले शिवाय हांव केन्नाच कित्याक कितें उलयना. आनी हांवें हो स्टेटमेंट दिला, स्टडी करा, तुमी कितेंय काडा म्हजेर, पूण स्टडी करून म्हजे कडेन या. उगीच कोण सांगता कित्याक कितें उलोवपाक, कित्याक कितें करून लोकांक पेटोवन घालप आनी इंजिनियरां वचून घेराव घालप, हेचो अर्थ तुमकां कोण पळोवचें ना. इंजिनियरांक घेराव घातलो म्हणून आमी भिना. हांव तरी भिवपिलें. असले खूब घेराव पळयले म्हज्या लायफान. कितें नंबर प्लेटी वेळारूय पळयले. म्हगेले पुतळे जवळ शेवट चीफ सेक्रेटरीन कितें रिपोर्ट दिला ऑन दॅट, हेंय सगळ्यांक तुमकां खबर आसा. प्रेसाक खबर आसा, विजिलन्स डिपार्टमेंटाक खबर आसा, सगळें आसा. कितें नंबर प्लेटी वेळार शेवट कोण तातूंत आशिल्लो नंबर प्लेटी वेळार तेंय तुमकां खबर आसा. सो ह्यो ज्यो गोश्टी आसता पळय त्यो कोणाची तरी इमेज कंप्लिटली डावन करपाक, एक तर ऑफिसराची आसतली नाजाल्यार पंचायतीची आसतली. हे इतलेच हे जे ओपोजिशन पार्टी आसा पळय टायम ऑफ द डे स्कीम आसा ती एंटीक नाच जाल्या, गोंयांत नाच जाल्या, अजून पासून चालूच ना ती. आणि करचे स्मार्ट मीटर कंप्लीट जाले नंतर दुसरे जेन्ना सरकार येतलें तेन्ना ताचेर विचार विनिमय जावपाचो. करपाचें ना की हें दुसऱ्या सरकारान ठरोवपाचें. हे सरकार एट दीस मोमेंट ह्यो गोश्टी कांयच करचे ना. पळय पयलीं सोंपोवनी म्हाका, मागीर तुमचो प्रत्येक प्रश्न हांव आन्सर दिता. कितें सो ह्यो ज्यो न्यूज आसा पळय, आनी हांवें त्या दिसा स्पेसिफिकली सांगलां तुमच्या एका वार्ताहरान गोवन वार्ता हें हाडलां, ताचेर स्टडी करा. आमकांच लागली 2 वर्सां स्टडी करपाक ताचेर बरयलां आमी सुद्दां अशें काडलें आनी काडली जीप लायली ताळे करूना. आमी 2 वर्सां स्टडी केल्या. सगळे डिपार्टमेंट जे आमचे ऑफिस आसा, डिव्हिजन ऑफिस, ताचे डिटेल आमचे चीफ इंजिनियर आपल्या कडेन घेवन ताचेर विचार विनिमय करून JERC आमी फॉरवर्ड केला. आनी त्या नंतर ह्यो गोश्टी जाल्या. आनी टायम ऑफ द डे हें आतांचें न्ही, हें सगळ्या राज्यांनी चालू आसा. काडा आनी पळया ही राज्यां खंयची, त्या राज्यांत कोण आसा, संघ प्रदेशाक कोण 5 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्ले, हें सगळें ताचे वयल्यान तुमकां कळटलें. उगीच येवन थंय फटाश्यो मारल्यो म्हणून जायना. फटाश्यो मारच्यो ह्या दिसांक दिवाळी आहा, फटाश्यो मारले म्हणून कांय ना. कितें आतां विचार तुका कितें जाय. एक क्लॅरिफिकेशन फक्त आता तुम्ही 20% म्हटलं तुमच्या स्टेटमेंटात. हांवें 20% स्मार्ट मिटर चालू जातकीर तांचें हें आसा, पूण ताचेर स्टडी करपाक जाय म्हणून सांगला तुका. हांवें हो कार्ड व्हिडिओ आनी पळय ताचेर स्टडी करपाक जाय आनी तुमी स्टडी करा म्हणून सांगलां. हांवें तुमकां तुमी स्टडी करा म्हणून सांगलां. आनी स्मार्ट मिटर आमचे डिसेंबराच्यान चालू जातले म्हणून सांगलां. केन्ना कंप्लीट जाता स्मार्ट मिटरा वयल्यान आयलां. तूं खंय तरी गडबड करपाक सोदता, आजूय परत गडबड करपाक सोदता. सो नाका आशिल्ले प्रश्न विचारनाका. हांवें सगळी क्लॅरिफिकेशन तुमकां दिल्ल्या. सगळे आशिल्ले म्हाकाय खबर आसा आनी हांव कितें उलयलां तेंय म्हाका खबर आसा. कारण ही न्यूज सकाळी फुडें आयल्या ही पळय
ना ना आमच्या पेपराचे हांव उलयना सर आय एम नॉट अरे बाबा ह्या हेच्या वयल्यानूच दिसून येयलो तो या आमी ऑन रेकॉर्ड तुम्ही उलयला न्हू ऑन रेकॉर्ड तुम्ही उलयला सर रेकॉर्डाचेरूच हांवें रेकॉर्ड केलो न्ही तुमी स्मार्ट हांवें कितें मीटर उलयलां लास्ट विचारलेले हांवें इलेक्ट्रिसिटी बिलांचेर उलयल्ले पयलीं जेन्ना तुम्ही टायम ऑफ द 20% डे discount म्हटला. LT विशयी हांव उलोवना LT विशयी हांव उलोवच ना काड आनी पळय आमकां व्हिडिओ आहा न्हू सर काड बरें दाखय बरें तो LT हो शब्द घेतला जाल्यार दाखय म्हाका LT आनी HT हातूंत कितलोसो फरक आसा आय रिमेंबर आनी दाखय म्हाका व्हिडिओ देन आय वील एक्सेप्ट एंड आय वील से सॉरी हांवें जर म्हटलां जाल्यार हांवें म्हणूं ना LT हो शब्दच येवना ते ऑल दीस वॉट वी स्पीक टायम ऑफ द डे इज HT इन गोवा सो 20% आणि हो 7 वर्सां चालू आसा HT टायम ऑफ द डे आतां न्हय लक्षां हाडा म्हणजे आनी वयल्यान आमी कमी केल्या आणि तुमकां आमी कमर्शियलाकूय विचारलेले कॉमन मॅनाक विचारलेले यू रिमेंबर यू सेड आपूण कॉमन मॅना ना म्हणून सांगला हांवें तुमकां कॉमन मॅना 2.5% वाड म्हणून सांगल्या ही पळय ही 2.6%. काडा मातशें सगळो व्हिडिओ आतांच लावया नाही जाल्यार तुमचे कडेन आसा जाल्यार आयकून सगळें आमच्या चीफ इंजिनियर आयकून Minister, I have two questions. This revision of power tariff, November bilang घेतले तर only high tension. ऑक्टोबरांतल्या High tension. LTचे ऑक्टोबरा येतले LTच्या ऑक्टोबराचे बिल 1 तारखेपासून चालू जाता Revision. Revision. Revise घेतलो. हय आणि आय डिड दिस ते वेगळे हा? आय एम टॉकिंग ऑन ओनली LT तुमकां हाय टेन्शनाचेर कितें विचारपाचें आसा चीफ इंजिनियर बसला आयकता चीफ इंजिनियर हांगा बसला हाय टेन्शनाचेर जर तुमकां कितें विचारपाचें आसा यू जस्ट आस्क हिम सो बट जस्ट वन क्लॅरिफिकेशन तुम्ही आता इकडे उलयला एक्सप्लेनेशन दिला सो तू जे 20% म्हणटालो डिस्काउंट कितें म्हणटालो पळय ते सकाळच्यान सांजे रातचे मागीर मागीर तुका विचारलें 12 मागीर पाबूय ओपन आसता तेका कितें तूं खूब विचारतालो पूण हांवें तुका आन्सर दिवना ताका कांयच काड आनी पळय तूं खूब विचारलो म्हाका हांव ना म्हणना तुवें विचारलें म्हणटकीर हांवें आन्सर दिलें तुका आय एम नॉट युअर आय टोल्ड यू टू स्टडी काड मरे कित्याक फायनली ना 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 हांव काय लोकांक त्रास जाताले न्हू. लोकांक त्रास जाले लोकांक त्रास तुमी कित्याक कितें दिले नंतर ओगीच आपले आज ते आयले ना मूर्ख मनीस तेंच्या मागीर कशें तर आमी जस्ट अरे एका न्यूजाचेर ते थंय येता आमचे चीफ इंजिनियर ऑफिसार येता थंय 50 पोलीस रावता हे सगळे लॉस कोणी गेले तुमचे रॉंग न्यूजान गेले आमी अरे ऑफकोर्स हांव सांगता रॉंग न्यूजान गेले सो आमचो व्हिडिओ LT नाच जाल्यार LTचेर हांव उलोवंकच ना कार्ड आनी दाखया म्हाका LTचेर आसतले आतां न्हय मागीर दाखया पत्रकार परिशद आसतना सांगू नाका मागीर दाखया म्हाका सर हांवें तुका सिंपल प्रश्न विचारलेलो लायटीची बिलां केन्नाच्यान वाडटली म्हणून फ्रॉम दे यू ताचेर हांवें सांगलें तुमकां ऑक्टोबर 1 तारीख म्हणून सांगलें तुम्ही तितून मध्ये डिस्काउंटाचे उलयले ना मग तुम्ही टायम ऑफ द डेचे विचारले सर पेपराचे हांव उलयना अरे बाबा तूंच उलयना ते खूब ग्रूप आशिल्लो तो ऑल पीपल वर टुगेदर तातूंत तुमगेलो गोवन वार्ता कोण आशिल्लो तो काड टाइम ऑफ डे COD मिटरिंग करता पळय तुम्ही COD मिटरिंग आता तुम्ही म्हणता रिवाइज रेट ऑक्टोबरांचो लागू जातो आन्सर तो दितलो ST लायनीचे कितें ते विचार म्हाका LT लायनी विचार ST लायनी यू आस्क इट व्हॉट इज द मेथड यू विल यूज फॉर यू आन्सर मेथड टू चेक कंजम्पशन ऑफ पॉवर See, it is in existence from 2015. Last 10 years, we are having POD for industrial consumers. industrial consumption. Yeah. So we, through AMR, we come to know every half an hour what is the reading of this consumer. So that data will. They have that system for LT. What you will you do? The LT class the question प्रश्न केला नाही LT आम परत तेच उलयता LT केना सो LT येना आणि हे सरकार LT करचे ना कितें TOD करचे ना करचे ना and you said you will be installing meters from smart meters from December. स्मार्ट मीटर जातकी मागीर ताचेर आमी So what is the logic to tell people to relocate your meters outside their houses for ease of That is a That is what clause by November, decided if you are going for smart meters? this particular issue was decided in the meeting with JERC. आता ताचेर विचार विनिमय करून ते जर काढून भायर दवरपाक जाय कारण खुबशे हेका जरी भितर असले जाल्यार आमकां चेक करपाक हे वचपाकूच जाय स्मार्ट मिटर आयल्यार सुद्दां फाल्यां चेक करपाक वचपाकूच जाय मेंटेनन्सा वचपाक जाय
लोकांच्या घरांनी कुत्रे असतात आणि कुत्रे कसले कसले असता हे तुम्ही सगळ्यांक खबर आसा बरोबर. तुमकां दिसना आमचो जो मिटर रिडर असता तो जे चेक करपाक वता ताजे लायफ आमी सांबाळपाक जाय काय ना. सो आमकां तें करचें पडटा. व्हेरी इम्पॉर्टंट. But if somebody damages my meter outside the compound, म्हणजे त्या घराची हे जबाबदारी कांयच ना अशें दिसता तुम्ही तुका. रातचो कोणी फोडू शकता न्ही night. तशी चोरी करता न्ही हय, मागीर ताका कितें I'll be करता. without power whole night. These are all to be considered as a questions. कितें एक तर घरां बंद करून कितलेशेच लोक पिकनिका वतात ताका तूं आनी हांव कितें करता. वी कांट हेल्प. पिकनिके वचूय नाका म्हणून सांगना. वचूं नाका म्हणल्यार ते म्हणटात Within a month, you go for Sir, smart meters. no? 6,80,000 consumers are. Out of that 6,45,000 meters are outside. So थिंगां आमचो आजून प्रॉब्लेम येना. And as per the regulation, meters should be accessible. It is not only for reading purpose. One is reading purpose. Second is theft purpose. Anytime our department, आमचे staff असो तो check करपाक आसता. Up to metering is our property. We need to go and check. Tomorrow फाल्यां supply ना जाल्यार आमकां call येता. We have to go there and ensure that supply is available at the meter. For that purpose, the meter should be outside. And out of 6,80,000, almost 6,45,000, more than 90% of the meters are already outside. And as per the regulation, they should have been outside. So now certain people who have not done this has to do it because of these two purposes. One is accessibility, and second is regarding inspection, regular inspection or for theft purpose. So it should be And outside out of the 35, already 10,000 have already relocated. easy it should be accessible. outside the house or outside the compound. It's I like outside the house easy where you can accessible access where place. the door is closed. ओके ते इन्वर्टराचो एक तुमी इश्यू काडलो पडला सर ते खंय पावलो सर. सी इन्वर्टर आम्ही एक एसोसिएशनाक DCCIक इन्वॉल्व केला. 2-3 कॉन्ट्रॅक्टर्स 2-3 वेंडर्स. सो मे बी नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू हॅव अ मीटिंग and exact protection which is cost effective and giving a genuine protection. हे दोनोही aspect पळोवन कित्याक protection खुबशे दिवपाक शकता but the cost will increase. So दोनूय. So आमचे 4-5 स्किमी आसा. Contractors has given, vendors has given, and some association. So we need to finalize it to make it effective and cost effective So both. that will be paid, schemes and all. Yeah, because inverters, people are installing the inverter. Yeah. So they have to do a small modification for protection so that reverse power doesn't flow to our lines. So तुम्ही हाय सगळे रिव्हर्स पॉवर सगळे उलयतात पण आता ह्या दिसांनी हांव सगळ्यांनी पळयला जाल्यार वायरीचे तुमचे सगळे वाली लांबल्या सगळे हे लागला ते कोण कित्याक करना सर सारकें सर बिकॉज योला सेम वाय आय एम सेइंग इज दॅट तुम्ही म्हणटा रिव्हर्स पॉवर पण जेन्ना ह्यो वाली सगळ्यो येता लायटीच्या खांब्यार कोणाक इलेक्ट्रीक पांयां शॉक लागून मरूंक शकना. No, the continuous maintenance चलताची गोंयांत सगळे पण कितले पण दाखव तुमकां So many थोड्यो places डेड आसा. dead are. No, no. थोड्यो खूब Regarding the same this thing, last time I had complained. एक मिनिट ज्या कडेन अंडरग्राउंड केबलिंग जाला थंय आमच्यो अजून वायरी उरल्या काडपाच्यो वयल्यो आनी त्यो वायरी काडपाच्यो उरल्या थंय मॅक्सिमम वायरीचेर झाडां जाल्यात. म्हाकाय खबर आसा म्हज्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीत ती जाल्या पूण ते लायव्ह वायर न्हय. हांव लायव्ह वायरीच उलयता. लायव्ह वायर खंय आसा तूं मातशें सांग आमी काडटा. So, कितें आसा तुगेले लायटी आमी पेटोवन दिना. it is the same thing. When near my place, I had complained your engineer, your lineman also at Patim Park station. But after the lineman came and the top he is telling unless the wire get cut and fall down on somebody, his action is not going to come. It is the way of the linemen how they are reacting. You can ask with my neighbor. My neighbor also had complained. And if you see the bushes is becoming on Where it the is? working line, Kurka. So we will These find- days- I had complained to I had complained to this. Yes. The lineman also had come aside. Still is not cut the bushes. Just give me that name and this will I'll be. send it today, sir. Tomorrow morning. सो फायनली लायटीचें बिल वाडोवंक न्हू कमी सामकें लेस वाडला. नाही इतलें सांगना आतां तुम्ही आयले म्हणून सांगता टायम ऑफ द डे फॉर ST लायन ऑल्सो वी हॅव रेड्यूस. ते सांग ST लायनात कितले रेड्यूस जाले. See, हांव एलटीचें उलयता. हांव LTचेर उलयत ना. LT कोणूच ना. LT वाडले ते 5%. सामके गरीब लोकांक 5% आसा आनी ते वयले जे 400 वयले आसा ते 6.9%. म्हजे कडेन for पळय industries, हांगा there were 3 time slots.
जाय जाल्यार मार घे. नॉर्मल आवर्स, पीक आवर्स अँड ऑफ पीक आवर्स. अजून? नॉर्मल आवर्स पहिले आशिल्ली तारीफ 100%, आता ती 80% केला. नॉर्मल इम्पॉर्टंट न्यूज इज पीक नॉर्मल आवर्स मॉर्निंग 9 to 5 o'clock. You are talking about this commercial. This I'm talking HT 9 o'clock till 5 o'clock. The normal hours म्हणटाले पहिले आशिल्ली 100% तारीख. It is now 80%. Now most of the production happens in the daytime. So for them they got a reduction of 20%. Now peak hours from 5 o'clock till 1 o'clock. It was 130, now it has become 120, 10% reduction. And from 1 to morning 9, 130 to 120. before it was 80%, now it has become 100%. During that time, the production and the consumption is also low. So in all the slot, I would say there is a benefit for the industry. When you talk about HT, it is, can we say it is for business people or something? What HT line. Industry. industry you can repeat? What is it? Off peak it was before 80, now it is 100%. Those hours are from 1 o'clock till 9 o'clock. सर तुम्ही एनालिटिक्स समज तुम्ही हातूंत लावना म्हणटा जाल्यार फाटल्या दिसांनी JERC जे तुमकां रेकमेंडेशन दिला ते कोण करता मागीर 5% ते जालें न्ही. दॅट्स 5%. ते आमी ऑक्टोबराच्यान गेला. आता करूं ना जे आमी एश्योरन्स दिल्ले JERC ते आमी करता म्हणून आनी ऑक्टोबर 1 तारखेच्यान केलें आनी कितें हांव क्लॅरिफिकेशन दिताला. आणि सर डिफरंट किती शकता डिफरंट कितें Politics. Okay. Sir, just one comment. तुमच्या आज MGP लीडरांनी एक स्टेटमेंट केलं saying that if not given a ticket, I will go independent. Dr. केतन भाटीकर. नाही मान्य म्हाका ताणें बरो स्टेटमेंटूय दिला. आय एप्रिशिएट इज स्टेटमेंट. ताणें मनापासून ते उलयला. ह्या बद्दल दुबाव ना. आमी युतीन आसा आनी मोगो पक्षान सद्या डिसिजन ऑलरेडी मोगो पक्षाचो अध्यक्ष उलयला. कोणी तिसरो मनीस उरूं ना. मोगो पक्षाचो अध्यक्ष उलयला. ते सगळ्या बावन आसा. No, but he has said. हो म्हजो स्टेटमेंट. So you welcome his statement? जो मोगो पळय केतन भाटीकर इज अवर गूड वर्कर. हांव ताजे कडेन अजून बसून उलोवना. हांव स्वता ताजे कडेन उलयतलो. त्या बद्दल दुमत ना. नंबर 2 आमी युतीन आसा. युतीचो हे आमी निभावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. मोगो पक्षाच्या अध्यक्षान स्टेटमेंट दिला. हो स्टेटमेंट आमी फुडें व्हरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. प्रत्येकान जर तो MGत आसा जाल्यार फुडल्यो गोश्टी जेन्ना जातल्यो तेन्ना आमी उलयता. सो पण जेन्ना तुम्ही हे सगळे म्हणटा तुम्ही म्हणटा मोगो पक्षा BJP बरोबर युतीन सगळे आसा. तुमचोच पार्टी कडल्यान एक स्टेटमेंट करता. इट इज नॉट एंटी पार्टी. तो म्हणटा की आपणाक एंटी पार्टी कॉन्फिडन्स नाही. ताका दुखता न्ही ते काम करता म्हणून. पार्टीन रावन दुखता. तो सोडून दी. कॉन्फिडन्स घेवंक ना म्हणटा तो आपणाक स्टेटमेंट घेवंक. अध्यक्ष उलयना. म्हाकाय खबर नाशिल्लें अध्यक्ष उलयतना. अध्यक्ष उलयले न्ही. सो समथींग इज देयर इनसायड न्ही. सो सगळ्यांक सांगून आमी ते मुखार वता. हर्ट जाला म्हणटा तो आपण मान्य. धोकी दिना तो तुमकां. हर्ट जाता तुम्ही समजयतले सर डेफिनेटली हांव समजयतलो. म्हजें कर्तव्य इज लायक माय यंग ब्रदर. तुम्ही सांगतले कॉन्टेस्ट करू नका. हांव सांगतलोच न्ही. सांगपाकूच जाय. इंडिपेंडंट नाही हांव ताजे कडेन पूर्णपणे उलयतलो. उलयता आसतना कितें कितें संबंदीत इश्यू आसा ते तुमचे कडेन डिस्कस करूं शकता. चल जालें. तुमचे कडेन हांव कांयच डिस्कस करूं शकना. सपोर्ट कर सांगलें न्ही तुमचे कडेन कांयच डिस्कस करूं शकना. नो प्री-पोल अलायन्स म्हणटा आमच्या आनी बीजेपीचे पळय. ना मान्य म्हणजे तुमचे कडेन हांव ह्या विशयाचेर एट दीस स्टेज आय कांट So he डिस्कस. says I have high respect. MDP leader has said that. Sir, he says I have high respect for Sunil Davlikar. आणि एका And I also got very high respect to Ketan. Dr. रिस्पेक्ट आल्यार तूं इंडिपेंडंट आसपाक. आमी उलयले. तो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आहा. तुम्ही आता युती आसतानी तुम्ही क्लेम कित्याक करना मोगोचो क्लेम उलयले ताचेर. आतां कितें ऑलरेडी दीपक कितें उलयला पळय ते सद्या लायव्ह आसा. असं काय ना. आनी ताचेर तूं प्रश्न विचारला. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण. गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.